इलेक्शन प्रचाराक जाय जाल्यार शाळा कॉलेजींची जागा वापरूंक मेळटा. इलेक्शन कमिशनान स्पश्ट केला. मात एज्युकेशन इन्स्टिट्यूटाची जागा वापरच्या पयलीं उमेदवार वा पार्टीक स्कुलाचो मॅनेजमेंट आनी जिल्लोधिकाऱ्याची परवानगी घेवची पडटली. गोयचे वेंचणूक आयोगान रिटर्निंग ऑफिसरा कडल्यान केजरीवाला आड कंप्लेनीचो रिपोर्ट मागला. आयोगान ताळगांवा अवेरनेस रॅली काढली. सोशियल ऑर्गनायझेशन किंवा रिलिजियस ऑर्गनायझेशन्स रिलिजनाच्या नावार कॅम्पेनिंग करता किंवा खंयच्याय कॅन्डिडेटाचें जर कॅम्पेनिंग करता आनी त्या कॅन्डिडेटाचें कांयच एप्रुवल बी ताजें ना जाल्यार असल्यांक परमिशन दिवचें न्ही अशें म्हणून कमिशनान एक हें दिल्लें आसा. आनी तरी आसतना जर अशें करीत जाल्यार तांचे ते इव्हेंटाचो व्हिडियोग्राफी करची आनी तांचेर एक्शन घेवचें अशें. जे एज्युकेशनल कॅम्पस आसता जर समज मॅनेजमेंटान तांकां परमिशन दिल्लें आसत आनी जर हाजे शिक्षणीक हें जायना काय नुकसान जायना जाल्यार अशे वेळार तांकां करपाक हरकत ना. प्रोवायडेड तांणी थंय जे पळय कितें हें करतले थंय डिस्ट्रक्शन कांय करूंक जायना अशें. हय म्हणजे येस नाव इफ एट ऑल मॅनेजमेंट अलावज then they can have it provided permission is given to them by the district administration. Political star campaigners बी येतात. जर ते स्टार कॅम्पेनर त्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे नासत जाल्यार सून आफ्टर कॅम्पेन पिरियड इज ओवर they will have to leave the constituency because they are not supposed to leave the constituency after the campaign period is over. आमचो लोकल जे पळय कोण हे आसतले म्हणजे लोकल म्हणजे आमची हिंदुस्तानचो प्रायम मिनिस्टर ताजो जो फोटो आसतलो ताजो बॅनर फक्त एअरपोर्टान भितर आसूं शकता की ताजे भायल्यान कांय ना म्हणजे एंट्रीचे हाजेर. आनी दुसरें म्हणजे हॉटेलान भितर आसूं शकता पब्लीक प्लेसीचेर आसूं न्ही. तालिगांव मतदारसंघाच्या प्रत्येक पार्टान आमी व्हीव्हीपॅट डेमॉन्स्ट्रेशन दवरिल्लें आसा. सो सकाळ सांज प्रत्येक बूथ आमचे जे बूथ लेवल ऑफिसर आसा ते आपापल्या पार्टान आसतले आनी व्हीव्हीपॅट डेमॉन्स्ट्रेशन हें हँड्स ऑन ट्रायल आसता. एक मत लेगीत खूब फरक करूंक शकता. हें जर प्रत्येक मतदारान मतीन दवरलें जाल्यार आमची ही लोकशाय जी आसा ती लोकशाय ही अदीक घट आनी बळिश्ट जावंक पावतली. सत्तरीन माकडटापाचो सीझन सुरू. नव्या सिझनान माकडटापाचे नवे 12 पेशंट मेळ्यात. डिसेंबरानूच 11 पेशंट मेळ्ळे. माकडटाप सत्तरींतल्या आनी नव्या गांवांनी पावला. थंयचो हेल्थ ऑफिसर सांगता ते प्रमाण गांवांनी NTKFD वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चल्ल्या. आरोग्य खात्याची माकडटापा आड ड्रायव्ह चलता मात अजूनय माकडटाप पातळपाचो पुराय कंट्रोलान येना. सध्या आता सत्तरी वाठारान लास्ट इयर ऑल्सो ते माकडतापाचे रुग्ण आशिल्ले. ह्या वर्सा सर कितें तशें तुमकां मेळ्ळें काय ना? माकडतापाचे रुग्ण आमकां नोव्हेंबरानसून मेळोंक लागल्या. नोव्हेंबरा एकूच मेळिल्लो. आतां डिसेंबराक टोटल 11 मेळ्ळ्या. म्हणजे सगळे मेळून 12 जाले. हातूंतले आमी 2 पेशंट रेफर केल्ले बांबोळे कित्याक हांगा फिजिशियन बीन नासलो. पूण आतां फिजिशियना ऑर्डर आयल्या पळय केन्ना येता ते अजून कांय ना ते. पूण सगळे नॉर्मल आसा आतां प्रॉब्लम कांय ना सगळ्यांचे. ते बीन डिस्चार्ज जावन आयले हांगा परत घरा आयल्या. आमची सेशनां पयलीं सोमार आनी बुधवार दवरले. आतां आमचे मातशे चेंजीस केल्या. एंटीनेटल हें जालां वेगळे आयले दोतोर. ताका लागून आमचें इम्युनायजेशन जे हांगा दीस आसले CHCन ते आमी आतां मंगळार आनी शुक्रार दवरला आनी आमचें एंटीनेटल चेंज केलां. पूण तें चालूच उरतलें. वॅक्सीन म्हणपाक गेलें जाल्यार 5000 अंदू कोटा आयिल्लो तातूंतले 1000 सोंपला ऑलरेडी हांगा आमच्या कडेन. आनी IECत आमचें म्हणटा चालूच आसा आनी ड्रायव्स बीन ते वॅक्सिनेशन. फाटल्या लास्ट ड्रायव आमी वेळग्यां घेतिल्लो थंय 350 बेनिफिशरीज जाल्या एकच दिसा. आतां फुडलो आमकां कुमठळ घेवपा आसा पूण आनी कार्यक्रम आसा दुसरे प्रोग्राम आयिल्ल्या कारणान पळयता केन्ना घेवपाक मेळपाक जाता ते. घेऊया एक